भाग्यवंत आल्फोन्सा 1910 इसवेन ऑगस्ट 19 कुडामळूर या गावात जोसेफ आणि मेरी मुठदू पडत या जोडयांक जल्मली. तिचे पयसनानाचे नाव अन्ना. भुरगे प्रायर तावनच ती लिसेयुक्साच्या सान तेरेसा थंय आकर्षित जाली आणि तवळ तावनच मागणे आनी प्राचिताचे जिनिये मुखार एक माद्र आनी एक सांज जावची दोडती आशा तिचे थंय उपजली. धार्मीक जिवनाक भितर सच्चे खातीर तिणें सिक्काप म्हूण धरिलें. एक फावटी एक चोर तिचे कवितांतरी गुण तिका बसयल्ल्या वेळार तिका एक धगो बसलो. ह्या आघातांत ती गूण जातना थोड्या म्हयन्यांतावन तिणी होगडायल्ली वाची सकत तिका फाटी मेळ्ळी. तिका येदोळ कळीत तमीळ भाशेन सराग उलोवचे देणे लाभले. भयण आल्फोन्साक जाणवायेचे देणे लाभले. लोक तिचे भूतबाळ घेवंक येतलो. 1945 इसवेन आपसमार पिडेचो अनुभव तिणें भोगलो. ह्या वेळार तिका भूक लागल्यारी जेवंक जायनासलें. सुरू हो अनुभव तिका शुक्रारासा जातलो. 3 तास 7 वरां पर्यंत तो उरतलो. भयण आल्फोन्सा 1946 इसवेन जुलय 20 वेर अंतरली. 1926 इसवेन फेब्रुवारी 8 तारखेर पाप जुआं पावल दुसऱ्यान आपल्या भारताचे भेटे वेळार तिका केरळाच्या कोट्टयमांत भाग्यवंत म्हूण पाचारली.